मालीम जेट्टीवयल्या ट्रॉलर धनियांचे सगळे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हाणें दिलें। तशेंच पेन्ना दी फ्रांका ह्या वाठारांत नवीन जेटी उबारपाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री संपदा येवजणे अंतर्गत DPR दिल्लीक धाडला अशी माहिती मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली। हांवें सरप्रायज विजीट मालीम जेटी कारण कितें आसा की आमी फुटमून जेटी आसली पळय ती इश्यूज जाले ती बऱ्या पैकी सेटल जाले आनी तेज्या बरोबर मालीम जेटीचे लोक आमचे आसले पळय ट्रॉलर म्हणून आसले सदांच तेंच्यो बारीक मोठे ग्रिव्हन्स आसले त्यो प्रॅक्टिकली सायडीर येवन त्यो आयकप करून घेवप। एक गार्बेजचो तेंचो विशय आसलो, दुसरो लायटीचो आसलो आनी बाकीच्यो कांय गोश्टी आसल्यो ह्यो सगळ्यो तेंच्योय आयकून घेतल्यो। डायरेक्टर आनी हांव बसले आनी तांकां एश्युरन्सूय दिला की त्यो सगळ्यो आमी वेवस्थीत करता, कारण ही आमची प्रायम जेटी आसा फुटमून पासून ही दुसरी हे बऱ्या पैकी बिजनस हांगा चलता आनी तेज्या खातीर हें अत्यंत गरज आसा की हें बऱ्या पैकी जेटी करून आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची प्रायम मिनिस्टर संपदा योजना ही बऱ्या पैकी लागू करून डीप सीचें बीन प्रोडक्शन जावचें, लोक नवे नवे बिजनसमॅन आकर्शीत जावचे आनी हें जायत जाल्यार ही जेटी बी तेंकां सगळी बरी करता म्हणून आमी हें स्टेप घेतलें। जेटीची जी जेटी आमी कोणाक तरी काम दिली ही जेटी तेंच्यांनी काम सोडना ती तांकां रिपेर करून घेवंक जाय आनी मागीर ती वाडोवपाची। दुसरी तेंची फ्लोटींग जेटी मागली तेंच्यांनी, ती फ्लोटींग जेटी आमी ऑलरेडी DPR करून दिल्लीक धाडला। तो 5 दिसांनी येयलो की हेजे वयले सायडीक म्हणजे इश्टा साठी फ्लोटींग जेटी बांदतले आनी ही जी आहा तिजे एक्सपान्शन ही फ्लोटींग जेटीचो DPR ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला प्रायम मिनिस्टर संपदा योजने तो रोखडे येतो ऑलरेडी एक्सटेंशन आसली ती अबंडन केला कॉन्ट्रॅक्टरान, सो ती GSIDCच्या अंडर काम करता आनी त्यो आतां कंप्लीट करून परत तिजो फुडलो एक्सपान्शन करता।